हाळी चांदेल रस्तो फोंडकुला पडून काबार जाला। ह्या रस्त्या वयल्यान दिसाक कितल्योश्योच म्हालाच्यो गाडयो यो वच करतात, ताचेर कोणाचेच नियंत्रण ना। त्या भायर ह्या रस्त्या वयल्यान तिळारीचो कनाल मिनी पुलाच्या पोंदाच्यान वयता, देखून ह्या मिनी पुलाक धोको निर्माण जाला। सरकारान हाचेर गंभीरतायेन पळोवपाची गरज आसा। नमस्कार, आम्ही सध्या हाळी चांदेल ह्या मुखेल रस्त्याचेर आसात आणि ह्या मुखेल रस्त्याक ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्यात, रस्तो खचलेलो आसात। ह्या मुख्य रस्त्याचेर एक तिळारीचो कालवो ह्या मिनी पुलाच्या खालच्यान वयतालो, पूण ह्या मिनी पुलाकय धोको निर्माण जाला आणि थेट उदक हे रस्त्यार येता। ह्या रस्त्या वयल्यान महाराष्ट्र, सातारा, नेतारडा आणि बांदा, सावंतवाडी या भागातील व्हडले ट्रक, अवजड ट्रकातून जे सामान, जे साहित्य, दगड म्हणा, चिरे म्हणा, रेंव ही मोपा एअरपोर्टा खातीर लागतात, त्या एअरपोर्टाक सामान घेवपाक हो रस्तो एकदम जवळचो आसा। तेका लागून हे सगळे वाहन चालक ह्या रस्त्याचो लाभ घेतात। सरकारने हाचेर गंभीर दखल घेऊन ह्या रस्त्याक ठिकठिकाणी जे खड्डे पडलेले आसात ते खड्डे बेगीन बुजोवचे, रस्त्याकडे लक्ष दिवचो। येरादारी खात्यानंय हाचे कडेन लक्ष दिवन ही जी सुसाट वेगान गाडयो हेवटेन तेवटेन धांवता ताचेरय नियंत्रण हाडचो, अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर।